निमणे कडेन शाळा बंद करपाचो सरकारान घेतलो निर्णय। 9वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांच्यो जातल्यो परीक्षा। विद्यार्थ्यांमदी 1 मीटर अंतर दवरचें। गोंयभर घातिल्ले धाडीत वजन माप खात्यान जप्त केल्ले दुय्यम दर्जाचे मास्क। कायद्या प्रमाण लेबल नासतना फार्मासींतल्यान चालू आशिल्ली मास्कांची विक्री। कोरोनाच्या भयान मास्का खातीर फार्मासीत जाताली लोकांची गर्दी। रेल्वे स्टेशनाचेर अजूनही बसोवंक ना थर्मल स्कॅनर। वास्कोचे रेल्वे स्टेशन अजूनही पळयता स्कॅनराची वाट। सुरक्षेच्या कारणाक लागून करतात वखदाची फवारणी। पहिल्या पुण्यतिथी निमतान गोंयकारांनी ओपली आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक आर्गां। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यांनी स्मृती स्थळार वचून दिली मानवंदना। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। निमाणे कडेन थारले कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन शिक्षण खात्यान 1ली ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक सुटी दिल्या। अशें आसले तरी 9वी, 10वी, 11वी आनी 12वीच्यो परीक्षा मात थारिल्ले प्रमाण जातल्यो। दुसरी कडेन जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या प्रचारा खातीर प्रचार सभा घेतिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भायर आयलो। शिक्षण खात्यान मंगळारा हे विशींचे परिपत्रक जारी केले। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण हो निर्णय घेतिल्ल्याचे परिपत्रकात नमूद केला। 8वी मेरेनचे वर्ग आनी परीक्षा रद्द केल्ल्याचे हे परिपत्रकात म्हटला। जाल्यार 9वी ते 12वी मेरेनच्यो परीक्षा थारायिल्ल्या प्रमाण जातल्यो। पूण शाळांक परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांमदलें अंतर 1 मीटर दवरपाक जाय आनी सगळ्या शिक्षकांक दर दिसा हजेरी लावची पडटली। कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग जावचो न्ही ह्या खातीर जिल्लो पंचायतीच्या प्रचार सभा घेवपाचेरूय मर्यादा आयल्या। अशें आसले तरी मुख्यमंत्र्या सयत हेर मंत्री जाहीर सभा घेवपाक व्यस्त आसा। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे पुण्यतिथी निमतान ताका आर्गां ओंपपाक आयिल्ल्या प्रमोद सावंताक पत्रकारांनी ह्या विशीं प्रस्न केलो। ताचेर तो कितें म्हणटा तें पळयात। हांवें आउटडोर मिटींग ज्यो आसा हांवें ना म्हणूंक ना, हांव आउटडोर मिटींग्स घेता। खंयसरूय एखाद्या वेळी चुकून बारीकशा शेड नासल्या कारणान बारीकशा ओपन हॉलांत घेतल्या आसतली, हांव ना म्हणना, बट इट इज ऑल आउटडोर मिटींग। आनी आमी पळयता की एट प्रेजेंट इंटेरियर भागात आमकां सगळ्यात चड धोको जो आसा वो म्हणजे दुसऱ्या राज्यांतल्यान हांगासर येवपी लोकां कडल्यान आहा। विदीन द राज्यांतल्या लोकां कडल्यान आमकां धोको ना, त्या बद्दल आमी तितकी हें जें आसा पळय प्रिकॉशन्स ही घेतली वता। पर्रीकाराक आर्गां ओंपल्या उपरांत साश्टी वचून मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली। हे बसकेत दवर्लीच्या एका देवळात ताणें भाशण केलें। तो फकत उलयलोच ना जाल्यार ताणें लोकां वांगडा फोटोय काडले। दवर्लेच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। कोरोना व्हायरसाक लागून बाजारात मंदी आयल्या, पूण कांय जण हे परिस्थितीचो लाव घेत पयशे जोडपाक लागल्यात, खास करून मास्क आनी सॅनिटायझर विकून। सुरक्षेची हमी नासतनाय मास्क विकप चालूच आसा। मंगळारा वजन माप खात्यान वेगवेगळे कडेन धाड घालून साधे 806 आनी N95, 195 मास्क जप्त केले। साधे मास्क हे कपड्यापासून तयार करतात, जाल्यार N95 हे मास्क कोरोनाची लागण जावची न्ही हे लक्षात दवरून खास पद्दतीन तयार करतात। साध्या मास्का परस ते जाड असतात। वजन माप कायदो आनी नेम पाळिनासतना ह्या मास्काची विक्री चालू आशिल्ली देखून वजन माप खात्यान पणजी, म्हापशें, मडगांव, वास्को, फोंड्या, दिवचल आनी कुडचड्यार धाड घालून हे मास्क जप्त केले। दिवचले वजन माप खात्याचो इन्स्पेक्टर नितीन पुरुशनान 5 N95 मास्क जप्त केले। म्हापशा वजन माप खात्याचो अधिकारी गुलाम गुलबर्गान साधे 485 आनी 11 N95 मास्क जप्त केले। जाल्यार पणजे वजन माप खात्याचो इन्स्पेक्टर देमू मापारीन 33 साधे मास्क जप्त केली। मडगांवा 190 N95 मास्क जप्त केली। फोंड्या 3 केशी नोंद जाल्यो। इन्स्पेक्टर सुजन राणेन 132 साधे आनी 54 N95 मास्क जप्त केली। कुडचड्यार 3 केशी नोंद जाल्यो। इन्स्पेक्टर विकास कांदोळकरान 153 साधे मास्क जप्त केली। गोंय 365 खातीर खबराकार हिरू महाले। कोरोना व्हायरस नियंत्रणात हाडपा खातीर सरकार खऱ्यांनीच गंभीर आसा? कित्याक तर आयतारा सांगिल्ल्या प्रमाण दाबोळी विमानतळ आनी MPT बंदराचेर थर्मल स्कॅनर घातल्यात, पूण रेल्वे स्टेशनांचें कितें? वास्कोच्या रेल्वे स्टेशनाचेर अजूनही थर्मल स्कॅनर घातिल्लो ना। स्कॅनरा खातीर रेल्वेचे अधिकारी अजूनही भलायकी खात्याची वाट पळयतात। राज्या अंतर्गत प्रवासाचो विचार केल्यार वास्को हे मुख्य रेल्वे स्टेशन जावन रावला। कोकण रेल्वे तशेंच पश्चिम रेल्वेच्यो कितल्योश्योच ट्रेनी हांगाच्यान सुट्टात। म्हत्वाच्या रेल्वे स्टेशनाचेर थर्मल स्कॅनर बसयतले अशें मुख्यमंत्र्यान शेनवारा सांगिल्लें, पूण वास्को रेल्वे स्टेशनाचो स्टेशन मॅनेजर सांगता हांगासर अजूनय स्कॅनिंग जायना
अशें असले तरी रेल्वेत वक्ताची फवारणी करतात खंय. अभी रेलवे स्टेशन पे स्कैनर लगाने वाला है, सो वी आर वेटिंग फॉर स्कैनर्स. अच्छा सर, आपको हेल्थ मिनिस्टर ने दिया है कि आप SWR से लेगा स्कैनर्स? नहीं, हेल्थ मिनिस्टर का एज वेल एज. पर अभी फ़िलहाल कितना पैसेंजर है सर? बहुत ज़्यादा पैसेंजर है. ना, अभी 300 to 400 पैसेंजर्स होंगे. स्क्रीनिंग होता है सर यहाँ पे? नहीं, स्क्रीनिंग नहीं. कोई हेल्प डेस्क पे कोई आता है पूछने के लिए, अवेयरनेस के लिए? 1 or 2 नो, अभी तक कोई तो नहीं है. आपको लगता है स्कैनर्स का ज़रूरत है? हाँ, स्कैनर पे जरूरत. बिकॉज हियर ऑनवर्ड्स इट मे इंक्रीज ऑल्सो, बिकॉज इज द बिगिनिंग. करेक्ट सर. आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है सर स्कैनर्स के लिए, थर्मल No, स्कैनर? that comes under health department. I'm also doctor is in contact with the GMC doctor. There is one coordinating doctor at GMC, so we will take care. अभी तक कुछ पैसेंजर्स आया है? No. नो No, सस्पेक्टेड है. no. तो स्कैनर्स नहीं कुछ नहीं, कैसे डिटेक्ट करेगा सर? अभी उसको ऐसा कोई बताए तो ही पता चलेगा ना. नहीं तो स्कैन विदाउट स्कैनर हाउ वी कैन. Otherwise, if anybody comes to help us, then only we'll come to know. I've been here on a vacation, so when I visited the Vasco station, there was no thermal scanning, and as we know that there's an outbreak of coronavirus throughout India, so we should have a thermal scanner or a testing procedure before the tourist enters the Vasco da Gama station. काल आमच्या वास्कोन एक ऐतिहासिक डिसिजन जाला. फर्स्ट टायम आमी शिगमो कॅन्सल केला बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ कोरोना व्हायरस. हांगा पळयल्यार तुमी एक कावंटर बेश्टो दवरिल्लो आसा, एम्प्टी आसा, ज्या हांगा कोणूच ना, चॅक करपाक ना कांय. ह्यो ट्रेनी आतां आमच्या हांगासरल्यान इंटरस्टेट ट्रेनी येता, केरला साकून, यशवंतपुरा साकून, कर्नाटका, हांगा UP, पटना, सगळ्या साकून ट्रेनी येता. डिफरंट पॅसेंजर येता. तांकां हांगा चॅक करपाक, मॉनिटरींग करपाक कोणूच ना. आमच्या रेल्वे स्टेशनाक 5-6 एक्झिटां आसा. लोक चलून खंयच्यानय वचूंक शकता. ना हांगा थर्मल स्कॅनर आसा, ना कसली ऑथॉरिटी आसा, ना कोण डॉक्टर आसा, कोण पळोवपाक कोण ना. पुर्तुगीज पासपोर्टा खातीर लायनीत उबे रावपी सगळ्यांकूच पुर्तुगीज कॉन्सुलेट जनरलाक मास्क घालपाची सक्ती केल्या. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरा कडेन गोंयचे उदरगतीची दूरदृश्टी आशिल्ली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आदल्या मुख्यमंत्र्यान गोंयचे उदरगतीचे बाबतींत फुडल्या 25 वर्सांचें नियोजन केल्ल्याचें ताणें सांगलें. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची मंगळारा पुण्यतीथ. मिरामार आशिल्ल्या पर्रीकराच्या स्मृतीस्थळाचेर वचून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री, आमदार आनी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ताका मानवंदना दिली. भाई वचून आमच्यातल्यान आज 1 वर्स पुराय जाता. बट 1 वर्सांतलो एकूय दीस असो वचूंक ना की ज्या दिसा मनोहर भाई पर्रीकरांची याद आमकां येवंक नासतर, की तांचें विजन आशिल्लें गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत फुडलीं 25 वर्सां हे राज्य कशें चलचें, 25 वर्सां फुडली डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीची आसची इन ऑल सेक्टर्स. जेन्ना आमी म्हणटा इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तुमी पळयता की आतांची डेव्हलपमेंट जी 2022 पुराय जातली, ती 2022 डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा फुडल्या 25 वर्सां पर्यंत. म्हणजे निश्चितच ह्या राज्याचें जरी पॉप्युलेशन वाडलें जाल्यार सुद्दां त्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी विजन मुखार दवरून ती तयार केल्ली. हांव म्हणटलो तांकां खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार गोंय हे 1 नंबरचें राज्य करचें सगळ्या सेक्टरांत, आनी गोंय हें कचरामुक्त गोंय करचें. आमी खरी श्रद्धांजली गोंयकारांच्या वतीन जर तांकां आसतली आसत जाल्यार ते सदांच जें म्हणटाले गोंय नितळ, स्वच्छ, सुंदर हें हिरवेगार गोंय आसचें. आनी ताकाच लागून आमचो सगळ्या गोंयकारांचो प्रयत्न आसचो की अशा पद्दतीचें गोंय, स्वप्नांतलें गोंय, मनोहरभाईंच्या स्वप्नांतलें गोंय, भांगराळें गोंय दवरपा खातीर. भाजपाच्या पणजेच्या कार्यालयात पर्रीकराक आर्गां ओंपली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री, उदका स्त्रोत मंत्री फिलीप नॅरी रॉड्रिग्स, सदानंद तानावडे, बाबूश मोन्सेरात, सिद्धार्थ कुंकळेकार, दामोदर नायक आनी हेर पदाधिकारी हजर आसलेले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी आतां काडुया जिल्लो पंचायत वेंचणुकीची भोंवडी.
भाजपाचो वेलिंग प्रियोळचो उमेदवार श्रीराम नायकाच्या प्रचार कार्यालयात कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक वांटेकार जाल्ले. श्रीराम आड मोगोबाचो उमेदवार दामोदर नायक वेंचणुकीच्या रिंगणात उबो आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा दवर्लेच्या उमेदवार उल्हास तुयेकारा खातीर प्रचार केलो. उल्हासाक व्हडा मताधिक्यान वेंचून हाडपाचें आव्हान मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलें. कवळेच्या उल्हास भिंगीन अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्या. वाडी तळावळेचो सरपंच म्हणून तो वेंचून आयिल्लो. तरणाट्यांचो आपल्याक बरो तेंको आसा देखून आपूण वेंचून येतलोच असो विश्वासूय ताणें उक्तायला. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भाजपान विधानसभा विसर्जित करून आपले 27 आमदार परतून वेचून हाडून दाखोवचे. भाजपान ही कामगिरी साध्य केल्यार मोगो पक्ष राजकारणांतल्यान कायमचो कुशीक सरतलो. मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान आवाहन दिला. कापास्ताद आसा जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभा विसर्जित करून 2022च्या बदला ह्या वर्सा वेंचणूक जाहीर करची अशें ताचें म्हणणें. धारबांदोडे जाल्ले सभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सुदीन ढवळीकाराचेर फोर काडलेलो. हे फाटभुंयेचेर दीपकान प्रतिक्रिया उक्तायली. सुदीन ढवळीकार खंय परतून भाजपात येवन मंत्री जावपाक सोदता, पूण आमी ताचें हें सपन केन्नाच पुराय जावपाक दिवचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें. तशेंच 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा पूर्ण भोवमतान वेंचून येतली अशें ताणें म्हटलेलें. पळयात दीपक आनी प्रमोद सावंताचो युक्तिवाद. तो थोड्या जाणांक सांगपाक लागला कितें म्हणून ना आपले खंय उलाप जाला आनी परत एकदां आपूण वचपाचो आसा. सगळ्या गोंयकार जनतेक आनी ह्या धारबांदोडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक हांव ठामपणे सांगता, सुदीन ढवळीकर हो परत मंत्री जावपाचे विसरात. तो मंत्री जावपाक शकना. हांव आव्हान करता मुख्यमंत्र्याक की ताणे जे तो उलयता 22 सरकार येतले म्हणजे परत म्हणून ताणे 2020तूच सार्वजनीक निवडणूक घेवची, हे सरकार डिजॉल्व करून. आणि जर तर सरकार डिजॉल्व करून ताणे परत ही निवडणूक 2020 घेवची आणि जर तर त्याचे पयर 25 आणि 27 आयले जाल्यार मोगो पक्ष राजकारण सोडटा म्हणून हांव आव्हान करता ताका. उगीच खंयच्याय लोकांक उगीच बडबड उलोवची न्ही ताणें. मोगो पक्ष विरोधात बशिल्लो पक्ष आसा आणि परत ह्या खतखत्या मंत्रिमंडळात किंवा सरकारात वचपाची मोगो पक्षाची इच्छा ना. म्हादळच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलेल्या प्रधानमंत्री मोदीचे भेटेचेरूय मोगोपान दुबाव उक्तायला. आम्ही ठरयल्ले, गोंयच्या सगळ्यांनी ठरयल्ले की सर्वपक्षीय पंतप्रधानांक मेळचे म्हणून. सर्वपक्षीय वेदना कोणाक सांगनासतना खरेंच म्हादयचे उलोवपाक गेलो काय आपली खुर्ची घट करपाक गेलो हें कोणाकूच कळूना. त्याचें स्पश्टीकरण हें दिवचें, कारण तो गोंयच्या खातीर तो गेला, गोंयच्या वटेन तो गेला, पूण तो एकलो गेला. एकलो वचून कितें उलयलें तें खंयच येवना आनी तेचे ऑडियोय ना आमचे कडेन. सो तो खरेंच म्हादयचे उलोवपाक गेलो काय आपली खुर्ची घट करपाक गेलो काय आनी कितें सांगपाक गेल्लो हें गोंयच्या जनतेक कळपाची गरज आसा. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कामगारांचेर जावपी अन्याया आड 19 मार्चाक आझाद मैदानाचेर निदर्शन करपाचो निर्णय पेंटेर कामगार संघटनेन घेतला. तशेंच मनीस हक्क वाटोवपा खातीर वेर्णा उद्देगीक वचणुकेत रॅली काडपाचें तांणी थारायला. संघटनेचो अध्यक्ष अजित सिंग राणेन हे विशीं माहिती दिली. कॅसिनो, मॉल आणि शाळांक ज्या प्रमाण सुटी दिल्या त्याच प्रमाण उद्देगीक वचणुकेंतल्या कामगारांक सुटी दिवची अशें आव्हानूय ताणें मुख्यमंत्र्याक केलां. पेंटर जी कंपनी आसा ह्या कंपनीन कामगारांचेर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार चालू आसा आणि ह्या संदर्भात आमी मडगांव त्याच प्रमाणे परवरी आणि हांगासर म्हणजे हांगासर पणजेनय बी आझाद मैदानार आमी तसो आवाज उठयल्लो आसा. आमकां दिसतलें की आवाज उठयल्या नंतर आमचेर जो अन्याय जाता, आमचे जे अत्याचार जे आसा ते सरकार भितर लक्ष घालतले आणि तो आमचो वयलो अन्याय अत्याचार आसा पळय ते दूर करतलो. आमचे प्रमुख मागणी आसा कायद्या प्रमाणे आमचे जे युनियन आसा पळय ते ताबडतोब इट्स मस्ट बी रिकॉग्नायज फोर्थविथ. आणि जर सरकार सांगता ना तसो कायदो ना हे चुकीचें आसा सरकारचे. आणि कायदो ना जाल्यार हेच्या पयलीं आमी फाटली 4 वर्सां पासून मागता रायट टू कंपल्सरी ट्रेड युनियनिझम आसा ते कायदो सरकारान करपाक जाय. येते म्हणजे 19 तारीख ना परवाच्या दिवशी आमी ना आझाद मैदानावर येऊन आमी मोठी सामुदायिक जे आहे ना आमचं डेमॉन्स्ट्रेशन वगैरे करणार आहे. आम्ही आंदोलनाची सुरुवात करणार आहोत.
आणि त्याचबरोबर वेर्णा येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये जाऊन आम्ही मानव अधिकार बचावासाठी एक मोठी आम्ही रॅली काढणार आहोत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे माझी कळकळीची मागणी आहे. ज्या पद्धतीने पब्लिकमुळे प्रिमायसिसमध्ये हॉटेल मॉल स्कूलमध्ये त्यांनी जशी सुट्टी जाहीर केलेली आहे ते संपूर्ण गोव्यामध्ये सरकारी आणि बिनसरकारी आस्थापनेमध्ये कामगार जिथं जिथं म्हणून 10पेक्षा जास्त कामगार आहे आणि जिथे जिथं कंजेशन आहे तिथे तिथं त्यांनी सगळे जे औद्योगिक जी सुट्टी त्यांनी जाहीर करावी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. तिळारी कॅनलातले उदक मोपा विमानतळाक वापरपाक सरकारान परवानगी दिल्या. ते प्रमाण कॅनलांतल्यान उदक घुसपून ते मोपा विमानतळाच्या बांदकामा खातीर वापरतात. हाच्या भायर बेकायदेशीरपणान उदक व्हरप्यांचेर कारवाय करतले अशें उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. नागझर पेडणेच्या कनालांतल्यान बेकायदेशीरपणान उदक उसपून व्हरप चालूच आसा अशी कागाळ जितेंद्र गांवकारान केल्ली. ही कागाळीची दखल घेत उदका स्त्रोत मंत्र्यान अधिकाऱ्याक पळोवणी करपाची सुचोवणी केल्ली. त्या प्रमाण अधिकाऱ्यांनी मंगळारा वचून सुवातेची पळोवणी केली. ताका चेक करपाक आयले तो मिनिस्टराक कंप्लेंट केलो. मिनिस्टरान म्हाका इन्स्पेक्ट करून रिपोर्ट कर दिला. आमी चेक केलें हे ज्यो परमीट आसा गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा पूण GMR कंपनी मोपा एअरपोर्ट बांदपाक टू द एक्सटेंट ऑफ 500 क्युबिक मिटर्स सो ते टँकरान ट्रान्सपोर्ट करतात. ते चेक केले मिटर आसा सगळे आसा. हितून आमी पयले थोडी टँकर ज्यो आसा अंडर ग्रावंड वॉटर एक्ट ते रजिस्टर करपाक जाय. थोडी करूंक ना तांकां पाणी दिवं नाका म्हणटा ते टँकर आसा. ते खंयचे टँकर रजिस्टर्ड ना अंडर ग्रावंड वॉटर एक्ट तांकां आमी ते भरपाक सोडिना. हे जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा फक्त मेन कॉन्ट्रॅक्टर ते गव्हर्मेंटाचे गव्हर्मेंटान परमीट दिला बिकॉज देर इज अ अग्रीमेंट कन्सेशन अग्रीमेंट म्हणून आसता त्या प्रमाणे दिल्ले आसा. हेजे भायर आमचे परमिशन भायर कोण व्हरता दॅट इज इलिगल. आनी ते एक सांगला आनी जेईक सांगला टू बी कीप अ वॉच ऑन दॅट. आनी तुमचे नजरे कोणी येत जाल्यार तुमी आमकां कंप्लेंट करचे आमी एक्शन घेता. थोडे पंप आसा पळय प्रायवेट पंप हे कॅनलान घालून उदक शक करून ते टँकर भरून व्हरताले. तुमी म्हाज्या फाटल्यान बांय पळयतात. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट एक्टिविटीज. सो ताजें निदर्शन हाडच्या खातीर ही कंप्लेन हांवें फायल केल्ली. ताज्या उपरांत एक मिटींग जाल्या उपरांत आयज सायड इन्स्पेक्शन आशिल्लें. सो आयज सायड इन्स्पेक्शनाचेर थोडे गजाली निदर्शनाक आयले. एक टँकर थंय सांपडलो तो ग्रावंड लेवल डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर ना. आनी आमकां हो एक मुद्दो आसलो जेन्ना आमी मिनिस्टरा बरोबर मिटींग घेतली की जे टँकर आसा पळय जे टँकर उदक सप्लाय करतात दे हॅज टू बी रजिस्टर्ड विथ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट अँड द ग्रावंड लेवल डिपार्टमेंट ऑफ द WRD. आनी अशें आसल्यारूच तांकां ते उदक सप्लाय करच्या खातीर परमिशन आसतलें म्हणून. आतां 2-3 ट्रक हांगा तशें मेवले. नागधरच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोंय कस्टमान सोमारा 57.67 लाख रुपया किमतीचे 1538 ग्रॅम भांगर जप्त केले. ओमान एअर विमानांतल्यान आयिल्ल्या कर्नाटकाच्या प्रवाशा कडेन हे भांगर सापडले. दुबयच्यान व्हाया मस्कट असो प्रवास करून तो गोंय विमानतळाचेर देविल्लो. गोंय कस्टमाच्या अधिकाऱ्यांनी दुबावयल्यान मोहम्मद आयूब ह्या प्रवाशाक ताब्यात घेतलो. ताची तपासणी केल्या उपरांत ताच्या बॅगेत भांगराची बिस्किटां दिसून आयली. कस्टम कायद्याच्या 1962 कायद्याखाला कस्टम अधिकाऱ्यांनी हे भांगर जप्त केले. आयूब हो मूळचो भटकळ कर्नाटकाचो रावपी. ताच्या आदल्या दिसूय कस्टम अधिकाऱ्यांनी 1.11 कोटी रुपयांच्यो 3 भांगराच्यो बिस्किट्यो जप्त केल्ल्यो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. जमावलेच्या दामबाबाचो गुलाल मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो. कोरोनाची भिरांत आसून लेगीत गुलालाक कसलीच बाधा आयली ना. ह्या गुलाला खातीर पुराय गोंयभरच्यान भावीक जमावले आयिल्ले. हर हर महादेव जय दामबाब असो जय जयकार करीत हजारांनी भाविकांनी गुलाल उधळलो. शिगम्याची सुरवात हळदोण्यान तशेंच मडगांवच्या पुरुषोत्तम केणी हांच्या घरात नाल्लाची पुजा करून जाता. मागीर दुसऱ्या दिसा वाजयत गाजयत हो नाल्ल जामवले घेवन येतात. उपरांत सेगीत 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात. धूळपेट जाता आनी शिगमो सोंपता. हिंदू सभा हे मडगांवची ही ह्या वर्सा 106वो दामबाबाचो शिगमो सेलेब्रेट करता. शिगमो म्हणजे बुधवारा दिसा आमी हांगा हळदोणे करतात. थंय केणी बाबागेर नाल्ल दवरतात. बिरेस्तार आमी मोठ्या दबाज्यान
दामबाबाचो नाल्ल घेवन आमी जामावले येतात. मागीर शुक्रार, शेनवार आनी आयतार ह्या दिसांनी भयंकर देवकृत्या आनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जाता. सोमारा तर भुरग्यांचो, जाणट्याचो फॅन्सी ड्रेस प्लस एक ऑर्केस्ट्रा लावणी ऑर्केस्ट्रा जाता. ते सोमारा सकाळीं आमी दामबाबाची पालखी ती तुमकां हांगा दिसता ती आमी हांगा हाडून स्थायीक करतात. आनी 3:30 आमी मठग्रामस्थ रामनाथ देवळांतल्यान गुलाल घेवन दामबाबाक घालतात. हें दामबाबाचें जातकच नेक्स्ट स्टेप आमचें रातचें एक लग्न म्हणून एक फंक्शन जाता, बरें जाता. आनी दुसरे दिसा फाल्यां धुळपेट. गव्हर्मेंटान सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळे प्रिकॉशन्स आमी घेतल्यात आनी लोकांक आमी सांगलां मास्क घेवन येयात, गर्दी करून येवं नाकात, पालखे कडेन आमी गुलाल घालतना चड हें करूं नाकात. हे प्रिकॉशन्स जे गव्हर्मेंट करता ते आमच्याच बऱ्या लागून करता. म्हणजे आमी ते सगळे प्रिकॉशन घेतलां. जामावलीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. न्यायाच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.